विषय जालो उदक भरलें सो ते कितें एक्झॅक्टली की नवें इनॉग्रेशन जालां एक मरे रवींद्र भवनाचें उदक गेलें हो जो विशय आसा न्ही उदक वचप म्हणल्यार एक अत्यंत खेदजनक जाता आनी म्हज्या म्हायतीनुसार म्हणजे हांव फाटलें हांवें 2017 हांवें तें काम सुरू केलें आणि त्यानंतर थोडेशें गती कमी आली त्यानंतर परत एकदा 2008-9 वर्सांनी की रवींद्र भवनाचें काम जें आसा न्ही काम अखंडपणे चालू आशिल्लें आनी ताज्या बारीक बारीकशा गजालींचेर हांव लक्ष दिना पण वरची जी घटना घडली उदक भरप ही अत्यंत दुर्दैवी घटना पण तातूंत पळयतकच लक्षांत आयलें म्हणजे फाटलें एक कंप्लीट जाल्लो तो प्रोसेस आसा सादारणतः म्हाका दिसता 2020 सुद्दां ताजें स्ट्रक्चर कंप्लीट जालें मागीर फिनिशींग मागीर केल्ली पण ती जी घटना पयलें उदक येवपाची पयली म्हणजे गटार जे आसा न्ही टॉपाचें जे गटार आसा ते गटार सादारणशें एक अर्द मिटर इतलें सकयल आसा तातूंतल्यान त्या गटारांतलें उदक जें वतालें आसा आनी ते गटाराचें उदक तुंबलें आनी त्यानंतर तें उदक भायर वचपाक ताका वाटच ना अशें दिसता आनी जळीत जी वाट मेळटा ते खंय तरी हें आसा न्ही तातूंतल्यान तें उदक भायर सरलें आनी त्यामुळे ही घटना घडली आणि काल इतलो मोठो पावस पडलो पण उदक बाकी खंयच्यान तें हें जालें ना स्ट्रक्चराच्या बाबतींत हें आसा अशें ना तरी सुद्दां हांवें की GSIDC किंवा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट सुद्दां की खऱ्यांनीच जर कितें जर फॉल्ट आसत जाल्यार ताजो पूर्ण चवकशी करची आणि चवकशी करून जे आसा म्हाकाय सबमीट करची आनी मुख्यमंत्र्याक सबमीट करची अशा प्रकारचो हांवें डायरेक्शन दिल्लें तेजेर हे खुबशी टिका जावपाक लागली रवींद्र भवन जायना रवींद्र भवनाची कला अकादेमी जायना कशें नवे बांदलेले उदक कशें आसा एक गजाल कशें आसा की टिका करणारे लोक टिका करीत रावता लक्षांत पण ताजे म्हणजे म्हाका दिसता हाजी काळजी म्हणजे सगळ्यांनीच घेवपाक जाय म्हणजे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट घेवपाक जाय GSIDCन घेवपाक जाय म्हाका दिसता ती जर घटना म्हणजे आर्ट एंड कल्चरच्या लोकांनी जे कामाक आसता तांणी जर क्लीन दवरलें मेंटेनन्स केल्लें आसता जाल्यार ही घटना जावपाक शकना म्हणजे अशेंच निश्काळजीपण आसा न्ही ते करता म्हणून त्यो गजाल घडटा आनी ताजी क्रिटिसिजम जे आसा अननेसेसरी आसा सरकारचे म्हाजे आनी बाकीचे म्हाजे आमचे समज रुफाची लिकेज कांयच ना ते गटार तुंबून जें उदक जें आसा ताका वचपाक वाटच उरना न्ही उदक वचपाचो जो भाग आसा तो सामको हें जालो न्ही तो मागीर हांवें ते डबे दोरयो आनी हांव पळयलें इन्स्पेक्शन रिपोर्ट कोणा कडेन मागला तुमी इसमें GSIDC जी आसा न्ही तो दोशी त्या आशिल्लो GSIDC हाकाय हांवें सांगलें आमचो हरीश हडकोणकार ताकाय सांगलें की ताबडतोब रिपोर्ट सबमीट करप